काल पत्रकारां कडेन उलयतना मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान एक वक्तव्य केल्लें की मनोज परब कोण हाचेर आयज विरेश बोरकारान जाप दिल्या. मनोज कोण? मनोज परब आरजी चीफ लेवलिस्टर कोण? विरेश नोरे लीडर ना तो एमएलए आमदार तो एमएलए सोशल मीडिया चड पळयना रे. कितें कितें केलें तो खंयचलो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो तिवेन पयलीं पळोवन टीव्ही तो वाळपय रावता टीव्हीन पळोवन म्हणटा पयलें म्हाका कितें जाय कोण कित्याक हांव वळखायना न्ही तिका बेश्टे. काल जितान एक स्टेटमेंट केलो आनी तुमी आतां तो स्टेटमेंट रिपीट करून सांगलो. हांव इतलोच जिताक विचारपाक सोदतां आनी एक रिमांड करपाक सोदतां. एक टायमार विश्वजीत राणे जो आयज TCP मिनिस्टर आसा तोय एक टायमार हेंच म्हणटालो की मनोज परब कोण काय म्हणून. आनी आयज तोच विश्वजीत राणे आयज विधानसभेन मनोज परबाचें नांव घेता. सो तुजेय दीस येतले तुकाय नांव घेवपाची परिस्थिती येतली. कारण आयज अशें जाल्लें आसा की मांद्रे मतदारसंघान जो आवाज चालू जाल्लो आसा आनी जे इश्यूज घेवपाक चालू जाल्ले तो आयज खंय ना खंय जीत बाबाक खंय ना खंय ताका तो इफेक्ट जाता अशें दिसता. आनी ताका लागून तो मनोज परब कोण हो वळखना आनी तो वळखनासलेल्या भशेन करता. वळखता सारको सगळे वळखता पण वळखनासलेल्या भशेन करता ही आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. सो ताका एक मेसेज आसा की पयलू विश्वजीत राण्याची सेम सिच्युएशन आसली. सेम म्हणटालो तो मनोज कोण आपण वळखना ताका म्हणून आनी सेम सिच्युएशन आयज तुजी जाल्ली आसा. सो टायम येतलो तेन्ना तूं सारको वळखतलो.